गोंयांतल्या रस्त्यांनी लोकांक इतले पिडल्यात की कांय कडेन लोकांनी कोर्टात वचपाची तयारी दाखयल्या. देखीक सांग्या रस्त्या मदीं जायका पायपलायन घातल्या पूण रस्तो दुरुस्त केलोच ना. थळाव्यांनी ते विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. ते वटेन पाड्डेच्या पुला वयल्यान उदक भरून व्हांवपाक लागलां जाल्यार मयेचे रस्ते फोंडांत घालपाचीच वाट पळयतात. सांग्या पुलीस स्टेशना सावन ते दाणोद जंक्शना मजगतीं जायकाची पायपलायन घालपाक रस्तो खणिल्लो. पायपलायन घातल्या उपरांत मात रस्तो तसोच सोडून दिलो. आतां चिखलांतल्यान वाट काडची पडटा. थळावो समाज वावुरपी जार्वीस फर्नांडीसान संबंदीतांक थेट कोर्टात व्हरतलो अशी शिटकावणी दिली. पूण 31 जुलय मेरेन रस्तो सारको करून दिता अशें उतर दिल्ल्यान ताणें वाट पळोवपाची थारायल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. As you all know that last month on 18th of June we have submitted a memorandum for Deputy Collector of Sangli regarding the illegal act of developmental activity conducted by PWD without taking necessary cognizance and not following necessary provisional norms. That is the mess which has been happened on the road, the main road from Sangli police station till the Dando junction. After the memorandum, submission of memorandum, I have done some follow-up with the deputy collectors. Through that, I came to know that within 4 days, the deputy collector has done a good job. He has conducted a joint meeting. From that meeting, I have asked some RTI documents of the minutes which has been discussed in that meeting, and I have received the copy of the minutes through RTI. In that, he has arranged the joint meeting with the Chief Officer of Sangli Municipal Council as well as the Executive Engineer of PWD Division 20 and AE of the same division. In that meeting, the Deputy Collector have informed them that he is in the receipt of a submission of a memorandum from Mr. Jarvis Fernandes and others. He have also informed them, the Deputy Collector have mentioned it, that the said road is posing danger to general public and the same needs to be restored at the earliest. The Deputy Collector then directed to restore the road back to normal with immediate effect since there is already an order of Collector 2. The Deputy Collector further informed that in case of any untoward incident occurred due to the said unrepaired road, the concerned department would be held responsible. Now, after this, tomorrow we are going to complete 30 days of time after submission of this memorandum. As I have promised on that day that I will be going to court if the road is not repaired within the period of time. But few days back, 2 of our councillors have blocked the road and they have called the officials and they have taken them assurance from them on media, a verbal assurance from them. And that day the officials have promised saying that they will repair the road by 31st of July. So, ह्या कारणाक लागून जो कोर्टाक वचपाचो हांवें खूब सगळी तयारी केल्ली. फाल्यांच्या दिसाक 30 दिसाचो टायम म्हजो कंप्लीट जाता आनी 30 दिसा उपरांत हांवें कोर्टाक वयता म्हणून सांगलें. तो हांव जस्ट 31st जुलय पर्यंत रावता कारण आमच्या कावन्सिलरांनी तेंचे कडेन एश्युरन्स घेतले आनी ते एश्युरन्साक लागून टील 31st जुलय हांव रावता. जरी 31st जुलय पर्यंत हें जायना काम जाल्यार हांव फर्दर एश्युरन्साक रावचो ना कारण ज्या दिसा हो मेमोरेंडम आमी दिल्लो, हो जो मेमोरेंडम जो आमचो आहा तो मेमोरेंडम दिल्या उपरांत आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट दिल्लो, हांव अमिताले तेजेर की आपूण कोणेच पॅनीक जावची गरज ना म्हणून. 4 ना 5 दिसांनी ह्या रोडाचें काम चालू जातलें कारण तें कामूय बी नेसेसरी आसना. आमी केन्नाच कसलेच कामाक ओपोज केल्लो ना, डेव्हलपमेंटाक ओपोज केल्लो ना म्हणून कसलें पॉलिटिक्स केल्लें ना. काम नेसेसरी आहलें जाल्यार ते जे नेसेसरी आसता ते कामां कितें आसता तितली स्पीड आसता ती एम्बुलन्स स्पीड जावंक जाय आसली. ही बैलगाडयेची स्पीड जाल्ली आहा आनी हे स्पीडीन हेंच्यांनी ऑपरेशन केलां पूण पोत मारपाक सुयांनी सूत सोदतात. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा. आमदार म्हणटा की
सायटीर येऊनच काम करपाक जाय म्हण ना, ऑफिसांत बसूनय काम जाता. जाल्यार आमी वाट पळयता ऑफिसांत बसून कितले काम जाता तें. सो till 31st July I am waiting, and I will not wait to anyone after that for any further assurance. Now moving towards the second part, I have asked certain information through RTI, and for that, to my knowledge, I have got one information, and I was surprised to know that there is a clear order from the district magistrate, the South Goa district collector, which has been passed on 13th of May. This is the order. In that order, the collector has said the ongoing works of digging are required to be stopped and roads restored to normal condition. हो पळयात पाड्डेचो पूल. दर वर्सा पावसात तो उदकापोना वयताच वयता. अंदूय तेंच जालां. दर वर्सा नियोजनाच्या उणावाक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. आनी ही मये मतदारसंघातल्या रस्त्यांची अवतिकाय. हातुल्ली सावन ते तिखाजन मजगतीचो हो रस्तो म्हणचे परस सांपळोच म्हटलेलो बरो. कित्याक तर जीव वाटावपा खातीर रातच्या वेळार कसरत करत गाडयो चलोवच्यो पडटात. आनी हो देखाव गांवकर वाडचो. फाटलीं 7-8 वर्सां गटारच नाशिल्ल्यान रस्तो अशे तरेन भरून व्हांवता आनी कुशीच्या घराच्या आंगणात उदक भरून रावता. साबार कागाळी करूनय संबंदीत यंत्रणेन आडनदरच केल्या. गोवा 365 खातीर पाड्डेच्यान रमेश नायक रावत, सांग्याच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी मयेच्यान जवाहर बर्वे.